मायमोगाचो येवकार हांव भक्ती पै बाळगी. सुरवेक पळोवया आयच्यो हेडलायन्स. रानां सोडून बिबटे आनी गवारेडे शारांनी करपाक लागल्यात वावर. दुसरे कडेन रान खात्याची घाळपणां येवपाक लागल्यात उक्ताडार. मनीस आनी जनावरां मदलें अंतर जावपाक लागला उणें. पळयात गोवा 365 चो स्पेशल रिपोर्ट. खडीचेरच आमची जीण निंबून. रिणां काडून फॅमिलीचे भरतात पोट. सरकारान आमचे स्थितीचो करचो विचार. पिळगांवच्या ट्रकवाल्यांनी मिडिया मुखार मांडले उतफर्के. वास्को तानिया हॉटेला लागसार आशिल्ले रेल्वे ओव्हरब्रिजा कडेन आडमेळी. पावसाक येतलो हुंवार. कुशीच्या लोकांचे जातलो परिणाम. फुडल्या पावसा आदीं घालात प्रश्न जाग्यार, मागला थळाव्यांनी. आनी आतां आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. मनीस आनी रानटी जनावरां हांचे मदलें अंतर गोंयांत साप उणें जायत चल्लां. कारणां आतां सामान्या पासून ते राजकारण्या मेरेन सगळ्यांकच खबर जाल्यात. पूण इल्ल्याशा गोंयांत मनशाक आपले गांव, आपली शारां आनी जनावरांक तांची हक्काची रानां दोंगर केन्ना आनी कोण मेळोवन दितलो हो खरो प्रश्न. पर्यावरण मोगी पाट तिडक मांडटात. लोक हुयेली मारतात. हे फाटभुंयेर रान खातें कितें करता, घेवया नियाळ. बिबटे गांवांनी भोंवतात, जनावरां खातात अश्यो हुयेली गोंयभर आयकपाक मेळटात. काल राती फोंडे शारांत गवरेडो भोंवपाक लागलो. म्हटल्यार गांवां उपरांत रानवटी जनावरांनी आतां शारांनी येवपाक सुरवात केल्या आनी ताका पुरायेन जबाबदार ही रानांची कत्तल. हें सत आयज लिपून उरूंक ना. लोक TCPचे वेव्हारा कडेनय बोट दाखोवपाक लागल्यात. आदी पळोवया फोंडेचो कृष्ण नायकाचो रिपोर्ट आनी त्या उपरांत रान खात्याचो देविदास गांवकारान घेतिल्लो समाचार. रान खात्याच्या अधिकाऱ्यांचे रजावय आयकुया. आज फोंड्या सिटीक जेन्ना गवरेडे वायसन जो आयला, हेणें सिटीक लोकांक सारको भिवून काडलेले आसा. कित्याक लोक ताजे फाटल्यान धांवता, पूण लोकूय भिल्यात. कित्याक अशी जर जनावर जर सिटी येवपाक लागली जाल्यार जातलें कितें. आयज गवेरेडे फोंड्यान सुद्दां येवपाक कारण म्हणजे आयज वसत ते दोंगर सगळे बिल्डरांनी काबार केल्ले आसा. आयज जे जनावरांची जी जागा आसा गवेरेड्याची तशीच वाघांची, ते जाग्यार आयज खंय तरी बिल्डिंगू बी जाल्ली आहा. त्या लागून आयज जनावरांक ती त्या जाग्यार खंयच खावड मेळना, काय मेळना, जंगल मेळना, म्हणून आयज गवेरेडे आयज सिटीन पावले. वसत थंय पळोवपाक गेल्यार तशेंच फोंड्यान, तशेंच कपलेश्वरी, तशेंच वाडी तळावली ह्या भागान गोंयांचो सुळसुळाट जाल्लो आसा. आनी जशेंच वाघ हे डेलींच्याच लोकांक तशेंच ते दोन खांब्या कडेन फुडें गोळी कडेन म्हणटा सदांच लोकांक रस्त्यार वाघ क्रॉस जाता. TCP जेन्ना परमिशन दिना बिल्डिंगेक तेन्ना ती दोंगर बिंगर मातशें पळोवन दिवचें. Reason being, no, there are actually some corridor area, so naturally there are some obstructions due to maybe many reasons like movement of vehicle and so this can be one reason, but we are trying to address it through our rescue squad. So daily we are getting some complaints on sighting of bisons. Yes. Have you suggested any corridors for animal to cross highways? Corridors such it's not possible because the highways are already developed. So what we are trying is to minimize the obstructions in the crossing area. So we have noticed some locations where bisons and Indian goats are sighted. So we are keeping our rescue squad 24/7 and continuous patrolling will be ensured. Yes, one woman also lost life yes, a month ago. That side also we have taken up some trenches and so incidents have come down and there are some slight disturbances on the roadsides also. आनी आतां पळयत गोंयच्या रान खात्याची काम करपाची पद्दत. जनावरां सोडातच रानांतली वखदी झाडां झोपां प्राण्यांचें खाण कशे तरेन रान खातेंच खाता तें दाखोवन दिलां देविदास गांवकारान. पुरावे दाखयल्यात खोतीगांव वायल्ड लायफ सँच्युरींतल्या नितळ केल्ल्या रानांचे. सध्याक ग्लोबल वॉर्मिंगाचो इतलो प्रॉब्लेम्स क्रिएट जाला, ताका लागून जागतीक पातळीचेर वेल डेव्हलप म्हणपी देश सुद्दां आतां पर्यावरणाचेर काम करपाक लागल्या.
पूण आमचे गोवा गव्हर्मेंट आनी खास करून गोंयचे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जर पळयलें जाल्यार एनवायरमेंटा खातीर किंवा पर्यावरणा खातीर किंवा रान सांबाळपा खातीर म्हूण जे स्पेशल आसा आनी ताजे खातीर ते दर वर्सा कितलेशेच पयशे मोडटा. स्पेशली नवी लागवड करपा खातीर, नवें रान वाडोवपा खातीर म्हणून दर वर्सा कोट्यांनी पयसो खर्च करता. पूण प्रॅक्टिकल जर पळयलें जाल्यार हे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट रान कांय वाडयच ना, उलट आशिल्लें रानच काबार करपाक लागल्या. खास करून आतां आमी हांगासर ह्या जर रस्त्यार पळयलें जाल्यार हांगासर पळयात, ही जी पूर्णपणे खोतिगांव वायल्ड लायफ सँच्युरीची एरिया आनी ह्या वायल्ड लायफ सँच्युरीच्या एरियेक आमकां सगळ्याक हांगासर दिसता प्रॅक्टिकल पळयात पूर्णपणे धाकटुली झाडां सुद्दां मारून तांच्यांनी पूर्णपणे रान क्लियर करून उडयला. आनीक अशा तरेन जर रान क्लियर केलें जाल्यार जी धाकटी जानवरां पालो पाचोळो खावन भेकरे सोंशे जे जगपी आसात ते जगतले कशे आनी मागीर तांचेर किंवा तांकां खावन जगपी वाघ किंवा बिबटे आसात ते मागीर आपल्याक कांयच मेळना म्हणून गांवांत वयता, माजरां कुत्र्यांक आनी बैलां गोरवां फारयता आनी अशा तरेचे नाका ते प्रॉब्लेम्स क्रिएट करता की मागीर लोक आनी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हांचे एक क्लॅशिंग तयार जाता. खरें म्हटल्यार फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान जे प्रॉब्लेम्स क्रिएट जाता ते प्रॉब्लेम कित्याक क्रिएट जाता किंवा रान जें आसा सद्याक काबार जायत चल्ल्या तें कित्याक लागून चल्लां ताजी एक्झॅक्टली रिजन कितें आसा ती रिजनां फायंड आवट करपाक जाय आशिल्लीं आनी त्या एक एकट्या कारणाचेर रिजनाचेर सोल्युशन म्हणजे उपाय योजना काडून रान कशें उरतलें हाजेर उपाय योजना करपाक जाय आशिल्ली. पूण आमचें फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हें करीच ना. गोवा 365 खातीर कृष्णा नायक, देविदास गांवकार, जवाहर बर्वे आणि मुझैफ शेख. आमी खणीचे निमून आसात. रिणां काडून कुटुंबाचे पोट भरतात. पूण हायकोर्टान निर्बंध घाल्ल्या उपरांत 2 ते 3च ट्रिपी जातात. तातूंत भागना. निदान 8 ट्रिपी तरी जावपाक जाय. तशें जालें जाल्यार आर्थीक आदार जावं येता. पिळगांव दिवचलच्या ट्रक वेवसायीक आनी तांच्या फॅमिलीन उतफर्के मांडले. पिळगांव दिवचले वेदांताची खण माल येरादारी चालू आसली. धुल्ल, आवाज प्रदूषण आणि शेतांच्या प्रश्नावेल्यान थळावे शेतकार आणि कंपनीच्या आदल्या कामगारांनी खण माल येरादारीक गांवांतल्यान विरोध केलो. ट्रकवाल्यांनी 3री शिफ्ट सुरू केली जी एसओपीत बसनासली. थळावे कोर्टात गेले, तांकां थाकाय मेळ्ळी. पूण त्या उपरांत ट्रकवाल्यांनी मिडिया मुखार येवन आपलें दुख्ख मांडलें. पळयात तांची बाजू. मायन आमची बंद आसली आनी आनी ट्रक बंद आसल्या कारणान आमचे कशे हाल जाले पळय ते आमकांच खबर आहा. भुरग्यां खातीर आमी कशे त्रास काडले. इतकी वर्सां जालीं आनी आतां खंय तरी आशेचो एक किरण कशें दिसलेलें की मायनी चालू जाले अशें. पूण आतां हे आतां अचानक अशें बंद पडटा जावं कितें आतां आमकां कांयच फुडें आतां कितें आमचें भविश्य कितें जातलें हें आमकां कांयच कळना. आतां सरकारान कितें तरी आमच्या पोटापाणयाचो विचार करचो. इतके त्रास काडले जाणा आमकां घरा आमची वस्ती काय हातीन गळ्यान नासले कांयच आमचे कडेन कांयच ना. प्रत्येक जाग्यार आमची लोनां आसा. आमी खंयच्यान उबी करपाची ती हे मातशें सरकारान आमचे कितें तरी चिंतचें पोटापाणयाचें आमच्या भुरग्यांचें. इतकेच आमची रिक्वेस्ट आहा कितें तरी करा आमचे खातीर. आतां 2 ट्रिपी मेळटा कितें जाता आमचें कांयच जायना. तुमचो ट्रक खंय चलता? हांव मायनींग करता आनी डायरेक्टूच चलता न्हू 8 ट्रिप. आमकां जाय काम. तो अडचण कित्याक? अडचण आमकां काम ना म्हणून आमकां अडचण जाता न्हू. तेच 2 ट्रिपी अडचण आनी 3 ट्रिपीन कितें जाता आमचें? कितके ट्रिपी जाता? 2 जाता जाल्यार 3 जाता. इतलेंच 3 गॅरंटी ना. 2 जाता. 2 ट्रिपी करतले कितें आमी? तुमचें म्हणणें कित्याक? आमचें म्हटल्यार आमकां काम जाय. आमकां ट्रिपी जाय. वराचे कितले आहा ते ट्रिपी दिवचे? 12 वर्सां जालीं मायन बंद आहा आनी बंद आसल्या कारणान आमी खूब त्रास सोंसले. रिणां आहा आमची, बायलांची वस्ती आमी घाण दवरलेली आसा आनी त्यो सोडून हाडपा खातीर मायन चालू जावंक आनी चलोंक जाय बरे भशेन. हे 2 ट्रिपीन आनी 3 ट्रिपीन आमच्यो वस्तू येवच्यो ना. आतां आमी ड्रायव्हराक पेमेंट 20,000 30,000 ड्रायव्हराक पेमेंट दिता आनी पेमेंट आमकां येता 2-3 ट्रिपीन एक 40,000 50,000. 10,000 आमी कशें पोट चलोवपाचें आनी कितें करपाचें तें तुमी सांगपाचें. हांव फक्त गव्हर्मेंटाक रिक्वेस्ट करता आमच्यो ज्यो ट्रिपी वराक 127 का कितें आसा पळय त्यो आमकां दिवच्यो आनी आमकां एक 8 शिफ्टीक ट्रिपी जावंक जाय. तरच आमचे कितें वस्तू घाण दवरल्या कितें दवरल्या
ते आमकां हाडपाक मेळटल्यो आनी बायलांच्या रिणांचो आमी मुक्त जातले अशें म्हणूं येता. कित्याक आमच्या मनान लोकांक त्रास करपाचो ना. हाज्या पयलीं आमच्यो गाडयो 2 शिफ्टींनी बरे भशेन चलताल्यो, आमकां वेवस्थीत ट्रिपी मेळटाल्यो आनी सेफ्टी प्रिकॉशन घेवन आमी चलयताले गाडयो. कंपनीन आमकां सगळे सेफ्टी किट सगळे दिला. कंपनी वयता ते कामाक आमकां सपोर्ट करता. रस्ते म्हणशीत, रस्ते सांगले रस्ते करता. हांव जावन स्वता जावन एक एकदां कंपनी वयता, बाबा ते भूल जाता, पाणी मारता, आमचेच टँकर हाडून पाणी मारता, क्लीन करता. वयल्यान सांगल्या बरोबर ते रोखडेच हें करता, रिस्पॉन्ड जाता. ना जाल्यार हांव स्वता सुद्दां तांकां वचून मेळटा आनी मातशें कर म्हणटा क्लीन. आनी बाय चान्स केन्ना जाता ते सोडून ते मनीस दवरलेले आहा तेंची क्लिनींग करपाची गाडी भोंवता डस्ट काडपाक, डस्ट क्लिनिंगाची, आनी सगळे अशे भशेन सद्या बरें चलता. गोवा 365 खातीर महेश गोवेकार, जवाहर बर्वे आणि सानिका नागवेकर. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसव आपल्यान येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. जायते फावट खाजगी बसी मदीं रेसिंगाची सर्त पळोवपाक मेळटा, पूण हाचो परिणाम कितलो भयानक जावं येता हाची खोलायेन दखल घेवप ही काळाची गरज. हे कित्याक जाता हें कळपाक दुसऱ्या बाजूचेर नदर मारपाचो वेळ आयला. खाजगी बसींचो वेवसाय लॉसांत गेला. ऑपरेटरां कडेन स्वताची बस पासिंग करपाक लेगीत पयशे ना अशी बिकट परिस्थिती निर्माण जाल्या अशें म्हणत ऑल गोवा खाजगी बस धनी संघटनेच्या आदल्या अध्यक्षान खंत उक्तायली. कदंब येरादारी महामंडळ लिमिटेडान 15 जून 2023 सावन राज्यांतल्या 3 मार्गाचेर पायलट प्रकल्प म्हूण माझी बस येवजण सुरू केली. भौशीक येरादारी जोडणी आनी कार्यक्षमता वाडोवपाचो हे येवजणेचो हेत आशिल्लो. 287 बशी सयत 3 मार्गाचेर 15 जून सावन पायलट प्रक्षेपण सुरू जाले. सुमार 58 बसी माझी बस येवजणेत आस्पावीत आसात, पूण बाकींच्या बसी मदीं रेसिंग जाता. खाजगी बसींचो वेवसाय लॉसांत गेला. बसी मदीं जावपी रेसिंगा मजगतीं कोणाक कितें जालें जाल्यार सरकार जापसालदार आसतले अशें म्हणत ऑल गोवा खाजगी बस मालक संघटनेचो आदलो अध्यक्ष शैलेंद्र फळदेसाय आनी हेर कुंकळी बस धन्यांनी थळाव्या बसींक सरकारान माझी बस येवजणेत घेवचे अशें मागलां. आमगेले बसीक घे, कित्याक आमकां ह्यो काणकोणच्या रुटाक आमी क्लच गाडी चलोवची पडटा. इन केस फाल्यां सकाळी जर कितेंय जर बरें वायट जर जालें, कित्याक काणकोणच्या रुटां ज्यो बसी आसाय पळय, ज्यो आमगे बसी बरोबर हें करताय, तुगेलें रेसिंग करताय. इन केस जर कितें जालें जाल्यार ताका जबाबदार गव्हर्मेंट आसतलो. 2023 जुलया म्हयन्याक गव्हर्मेंटान एक माझी बस म्हणून स्कीम लॉन्च केली आनीक जुलय 2023 काणकोण रुटाक ही फूल फ्लॅश माझी बसा अंडर बसी येयल्यो. आनीक जो मडगांव टू फातर्पा जो पॅरलर रूट आसा, जेका काणकोणचे बसी आनीक बेतूल बसी आनी फातर्पा बसी हो पॅरलर रूट बरोबर चलताय. आनीक त्या टायमार जुलय म्हयन्याक बसी चालू जाल्यो तेन्ना आमगे बसी येयल्यो नाय. आयज आमगेले खूब अशा ऑपरेटरा कडेन अशी परिस्थिती येयला, तेंचे कडेन आपल्याली स्वताची बस पासिंग करपा सारके पयशे नाय, इन्शुरन्स भरपाक पयशे नाय, म्हयन्या जे टॅक्स आहा, रोड टॅक्स जावं पॅसेंजर टॅक्स आहा ते भरपाक पयशे नाय. म्हणटकीर इतली सामकी बिकट परिस्थिती जाला. आनी आमी आतां गव्हर्मेंटाक परत आनी एक फावटी सांगताय, जी माझी बस जो काणकोण रुटार जशी चालू केला तशी बी आमगेले जो रूट आसा तो 22 किलोमीटर क्लच चलता, आमगेले ताबडतोब घेवच्यो. कित्याक त्या काणकोण रुटाक ज्यो बसी माझी बसा अंडर चलताय ते कितें म्हणल्यार पयलीं आमी एडजस्टमेंट करून चलयताले, पूण आतां ही माझी बसा अंडर जेन्ना चालू जाले जाल्यार ते बसीचे ड्रायव्हर जे आमकां सांगताय, आमकां खाली सुद्दां जर गेले जाल्यार आमकां पयशे मेळटाय गव्हर्मेंटाले. आनी आमगेले जे ड्रायव्हर कंडक्टर आहाय ते सांगतायत आमीक लॉसा वयता म्हणून. टोटल 57 काय 58 बसी आयज माझी बसा अंडर चलताय. म्हणटा गव्हर्मेंटान जी स्कीम काडला ही, म्हाका दिसता गव्हर्मेंटान जी स्कीम, गव्हर्मेंट प्रत्येक ज्यो स्कीम काडटा त्या स्किमीचे सगळे गोंयचे लोकांक बेनिफीट जाता. पूण आयज ही म्हाका दिसता एकूच स्कीम अशी आहा ती सादारण 58 बसीक स्कीम मेळ्ळा. बाकीचे जे ऑपरेटर आसाय पळय ते आयज गव्हर्मेंटा कडेन
म्हळ्यार अपेक्षीत धरून आसाय आपल्याली बस केन्ना घेतो काय आनी आपल्याक त्या हेजो स्किमीचो केन्ना फायदो जातो काय म्हणून. कित्याक आमगेल्यो बसी आसल्यो खाली वयताय, तेंगे बसी आसल्यो फास्ट वयताय, ते मेळटा तश्यो बसी चलयताय. सो काणकोण रुटाची जे बसी आसा पळय माझी बसां अंडर चलताय ते मेळटा तशी बसी चलयताय. इन केस जर कितें जालें जाल्यार आमगेले बस ऑपरेटर जावं आमगेले ड्रायव्हर क्लिनर तेतून आसची नाय, जबाबदार आसची नाय. ती सगळी जबाबदारी गव्हर्मेंटान घेवची पडटली. ना जाल्यार बरी करून जर चलोवपा जाय जाल्यार सगळी बसो माझी बसां अंडर घेवच्यो, बरें करून चलोवचें. आमगेलो गव्हर्मेंटा ह्या हेका सपोर्ट आसा. बसीचे हे आसा पळय ज्या गव्हर्मेंटाकूय खबर आसा ते मारून घेतले. सेम बिझनेस गव्हर्मेंटा कडेन आसा. कितें गव्हर्मेंट कदंबा ट्रान्सपोर्ट ऑपरेट करता, कदंबाक खबर आसा कितें म्हणून हे बसी आमगे लॉसांत जातात आनी गव्हर्मेंटान मारून घेतले. हेजे पयलीं कितें जाल्लें आमकां ऑल गोवा एक सबसिडी म्हणून परिकार बाबान दिल्ली. कित्याक आमी जेन्ना आमी हें केल्लें पळय रिक्वेस्ट केलें पळय आमी लॉस जाता म्हणून बिझनेसाक तांचे हे सफर जाता म्हणून तेन्ना आमकां तेणें कितें केल्ली एक सबसिडी दिल्ली, फ्युअल सबसिडी म्हणून, आनी ती ऑल गोवा जाल्ली. आनी आतां ही म्हाजी बस म्हणून सर्वीस एक लॉन्च केल्या पळय स्कीम ती पर्टिक्युलर रुटाक केला. ती कितें जालें आतां फ्युअल सबसिडी सगळ्यांक मेळटाली आनी पर्टिक्युलर म्हजी बस आसा ती पर्टिक्युलर रुटाक आतां. मागीर कितें आसा पोट सगळ्यांक आसा न्ही एक्चुली पळोवपाक गेल्यार. आज आमी कितें आसा सामके लॉस जावन आमगेले बसी सगळे बंद उरले आसा. एक्चुली मेजर बस आसा ती आमगे बंद जाल्ले आसा कित्याक आमच्यान ते ऑपरेट करपाक जायना. जर सरकारान तुमची बशी घेतल्यो जाल्यार तुमी रेडी आसा? हय आमी वन ऑफ द बेस्ट म्हणटा, थँक्स म्हणटा वयल्यान. गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, मनीषा जाधव आनी सानिका नागवेकर. येवपी पावसांत वास्को तानिया हॉटेला लागसार आशिल्ल्या रेल्वे ओव्हरब्रिजा कडेन हुंवारा सारकी परिस्थिती येवपाची शक्यताय आशिल्ल्यान लोकां मदीं भयाचें वातावरण निर्माण जालां. तात्पुरती असुविधा मान्य करतना थळाव्या आमदारान एका वर्सा भितर हो प्रश्न सुटावो जातलो अशें आश्वासन दिलां. पळयात पुराय बातमी. वास्कोचो आमदार कृष्णादाजी साळकरान तानिया हॉटेला लागसार आशिल्ल्या रेल्वे ओव्हरब्रिजाची वेगवेगळ्या खात्यांतल्या अधिकाऱ्यां वांगडा संयुक्त पळोवणी केली. रेल्वेन पुला सकयल रस्तो 60 मीटर खोल करपाची येवजण आशिल्ल्यान येवपी पावसांत हुंवारा सारकी परिस्थिती येवपाची शक्यताय आसा अशी शिटकावणी तांणी थंयच्या लोकांक दिली. तात्पुरती असुविधा मान्य करतना साळकरान एका वर्सा भितर हो प्रश्न सुटावो जातलो अशें आश्वासन दिलें. हुंवार कमी करपाक आनी वाठारांतली मुळावी बांदावळ सुदारपाक केल्ल्या यत्नाचेर आमदारान भर दिलो. ही लो लायंग एरिया आनी लो लायंग एरिया आसतना आमी पळयलां की ह्याच ब्रिजाचेर मातशें इल्लें उदक उरतालें. पावसाच्या दिसान सपोज घोग्यांनी पावस पडलो, नॉर्मल हातून न्ही, घोग्यांनी पावस पडलो जाल्यारूच एक 5 सेंटी उदक उरतालें आनी ते रोखडे ड्रेन आवटूय जातालें. पूण हांगा जेन्ना हो ब्रीज बांदतले आमी तेन्ना तो ब्रीज आनी 60 सेंटीमिटर सकयल वतलो तेन्ना थंय डेफिनेटली वॉटर लॉगिंग जातलेंच. सो ताजेर सोल्युशन कितें काडप हें पळोवपा जाय. फर्स्ट आमी एक याद दवरपा जाय की आमकां पयलीं ब्रीज कित्याक जाय जाल्यार हांगा खंय सपोज उजो पेटलो जाल्यार तो रोखडोच मिशीन हें थंय इंजीन थंय पावपा जाय. हाज्या पयलीं इंजीन वचनाशिल्लें कित्याक हांगा हो 3.2 आसा. सो व्हडलें मिशीन वतलें जाल्यार 8 म्हणजे फायर टेंडर वतलो जाल्यार 4 मिटर मिनिमम जाय. सो आतां 4 मिटराचो हें रेडी जालो आनी फक्त पावसाचोच इश्यू आसा, ना जाल्यार प्रॉब्लेम ना. आमी हें कित्याक केलें कित्याक फाल्यां सकाळीं बेलाबाय, उरुलें, मेस्तावाडो, मंगोरेल बाकीचे खंय सपोज उजो पेटलो कितें दुर्घटना जाली जाल्यार हो 4 मिटरचो फायर टेंडर सुरळीत वचपाक जाय. तो जायनाशिल्लो. आज ते सगळे रेडी आसा, फक्त पावसाचो थोडो आमकां इश्यू आसा. सो आज सगळे हांगा आयिल्ले. पयर आमची कलेक्टरा कडेन मिटींग जाली, थंय सगळे रेल्वेचे ऑफिशियल्स बी सगळे आयिल्ले आनी कलेक्टरान आमकां सांगलें की वी आर रेडी वीथ द फायनल ड्राफ्ट. तुमी हांगा फक्त एकदां फायनल इन्स्पेक्शन करून एकदां आमी पळोवया म्हणून. सो आज आमी रेल्वेक कितें सांगलां की तुमचो जो कलवट आसा, सिंगल कलवट आसा, तो आमी लास्ट टायमूय प्रपोज केल्लो की आनी एक डबल कलवट घेवचो. म्हणजे घोग्यांनी बसून पावस पडलो सपोज जाल्यार उदक सगळें फास्ट वतलें आनी उरपाची हांगा कमी चान्सीस. हें सपोज उदक ड्रेन आवट जालें जाल्यार हांगा उदक उरचें ना. सो आज रेल्वेचो ऑफिशियल आयिल्लो, ताकाय आमी सांगलां, हांव सिनियर DNA कडेन उलयलां, तो नेक्स्ट वीक हांगा येता. सो फायनल मिटींग आमची कलेक्टरा कडेन बाय नेक्स्ट वीक जातली आनी म्हाका दिसता हो इश्यू रिजॉल्व जातलो. हांव सगळ्या वास्कोकारां कडेन मागता ह्या पावसान मे बी थोडें उदक उरत कित्याक तांणी पयलो कलवट बांदपाक जाय. तो कलवट बांदतकूच तो इश्यू काबार जातलो. आमचे हांगा डेप्युटी कलेक्टर आसा, मामलेदार आसा, सगळे आसा. थ्रू डिजास्टर मॅनेजमेंट तशें कितें उदक चड भरलें
जाल्यार तें पंपींग करप नाजाल्यार कितेंय करप तें आमी पळयतले ताचें परमनंट सोल्युशनूय काडपा खातीर तो कलवट तांकां बांदपाक सांगला. पूण सपोज जेन्ना ब्रीज सुरू जालो भोग्यांनी पावस पडलो आनी तें उदक भरलें जाल्यार आमी तो ब्रीज बंद करतले कित्याक उदकान वचपाक आमकां आमी दिवंक शकना, रेल्वे तशी हें करपाना. सो हो एक पावस लोकांनी मातशी कळ काडची. पूण बाकीचे 9 म्हयने जे आसतले तातूंत आमकां कांय प्रॉब्लेम ना. सो हे जेन्ना भोग्यांनी पावस पडटलो तेन्नाच जेन्ना भरतलें उदक तेन्ना लोकांनी मातसो सपोर्ट करचो. फुडल्या पावसा भितर आमी पळयता की ह्या पावसा भितरूच सगळें सेटल जावचें. पूण सपोज ह्या पावसान जायना जाल्यार दुसऱ्या पावसा पयलीं जाल्यार हाजेर परमनंट सोल्युशन आमी काडटा. ट्रॅफिक मुवमेंट सपोज आसतलो आज ट्रॅफिक इन्स्पेक्टरूय आयिल्लो, आमचो DYSP आयिल्लो, सगळे आयिल्ले, सगळे PI आयिल्ले. सो तांणी आपल्या हिसपान म्हणजे हो रस्तो व्हडलो जाता न्ही, सो ट्रॅफिकाचो व्हडलो इशू ना. हो रस्तो जेन्ना वायडनींग जाता तेन्ना सुरळीतपणे वतले आनी ते ब्रिजा सकयल्यान वतले. ओन्ली इशू आसा तो उदकाचो. सो उदकाचो आमी तो पावसान हें आसा तो आमी सेटल करपाक पळयता. काम ऑलरेडी रेडी जाल्लें आसा आनी तें घेवन खाली हांगा बसोवपाचें आहा. म्हणून आमी सांगलां बाबा बिफोर रेनी सिजन हें काबार जावपाक जाय म्हणून तें आमदारान तशें उलयलें वॉटर लेवला खातीर खंय मातशें उदक उरतलें म्हणून. पूण आमकां उदक उरता तें मेन नासलेलें एक्चुली. आमकां मेन आसलेलें बाबा ट्रॅफीक कंडिशन आसलेलें आनी ट्रॅफीक हांगा आमची फायर ब्रिगेड बीन येयन आसलेली. त्या फायर ब्रिगेडी खातीर आमी स्पेशल आमी हो ब्रिजा खातीर आमी एप्लाय केलें. आनी आयज खंय तरी बरी गजाल बाबा आमकां फायर ब्रिगेड आमच्या हांगा डायरेक्ट येवंक शकता. जेन्ना उरुले मेस्तावडे बेलाबाय ह्या सावन फायर ब्रिगेड पावून आसली गोवन येताली त्या जाग्याचेर आतां आमकां डायरेक्ट फायर ब्रिगेड येतली. हें आमचो मेन उद्देश आसलेलो. आनी बरें गजाल म्हटल्यार बाबा बेगीन सुरू जातलो. ह्या 2 म्हयन्या भितर आमकां ब्रिज रेडी जातलो. गोवा 365 खातीर हिरू महाले, मनीषा जाधव आणि वैष्णवी साळगांवकार. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. विसवा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. तापमान वाडत आसा पूण बरी खबर म्हळ्यार उणे आर्द्रतायेक लागून थोडी थाकाय मेळटली. बिरेस्तारा हवामानाच्या अदमासाचेर बारीकसाणेन नदर मारुया. दुखे पडटा तेन्ना प्रवाशांनी कितें करपाक जाय तें जाणा जावन घेवया. बिरेस्तार उबदार आसतलो, मळब नितळ आनी आर्द्रताय उणी आसतली, जाका लागून हवामान सूख दिणें पूण उश्ण आसतलें. दनपारां तापमान 34 डिग्री सेल्सियसा मेरेन पावपाची शक्यताय आसा. जाल्यार रातचे उण्यांत उणें तापमान 23 डिग्री सेल्सियसा मेरेन वा कांय वाठारांनी ताचे परस उणें जावं येता. सकाळी आनी रातच्या वेळार धुक्याची शक्यताय आशिल्ल्यान प्रवाशांक सादूरतायेचो सल्लो दिला. कांय वाठारांनी दाट धुके पडटले. वाहन चालकांनी फॉग लायटी वापरच्यो, जतनायेन गाडी चलोवची आनी सुरक्षीत प्रवासाची खात्री करपा खातीर पर्यायी मार्गाचो विचार करचो. फुडल्या 5 दिसात हवामान सुके, फुडल्या 2 दिसात नितळ मळब. बिरेस्तारा चडावत आनी उणें तापमान 34 ते 23 डिग्री सेल्सियस. बिरेस्तारा सकाळी आनी राती धुक्याची प्रवाशांक शिटकावणी. गोंय दर्यादेगे लागसर बोट धन्यांक शिटकावणी ना. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोवा 365च्यो आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमचे वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकावंट फॉलो करात. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365 मोगास.